नीट पेपर फुटी आडच्या आंदोलनात फ्री उमर खालिदाचे तक्ते दिशिल्ल्या प्रकरणात प्रशासनान नेटान चौकशी करची। काँग्रेस आणि आपाचे फाटबळ आशिल्ल्या ह्या आंदोलनाचेर दोनूय पक्षांनी आपली भूमिका जाहीरपणान स्पष्ट करची अशी मागणी भाजपाचे फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकारान केल्या। आयज भारतीय जनता पार्टी तुमच्या माध्यमांतल्यान थोडेशे प्रश्न विचारपाक सोदता, थोडे आमी डिमांडय करता। येस, भारतीय जनता पार्टी आमच्या प्रत्येक भुरग्याच्या फाटल्यान उभे रावतली, त्यांचे न्याय जे मागण्यो आसा ताचे फाटल्यान उभे रावतली। सारखी नीट जावं आनी कसल्यो मागण्यो आसूं त्यो पूर्ण करपा खातीर आमी वावुरतले। आमचे माननीय पंतप्रधानजी वावुरतात, आमचे संपूर्ण सरकार वावुरता, कठोर स्टेप्सय घेतल्या, कोणाक सोडचे ना। हा मुद्दम आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीचे आमच्या सरकारचे अभिनंदन करता की तांणी स्टुडंटाच्या फ्युचरा खातीर, तांच्या सिक्युरिटी खातीर, आमच्या राष्ट्राच्या भवितव्या खातीर हे सगळे स्टेप्स घेतल्या। भारतीय जनता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी हे तांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उभे रावतली, कांयच दुमत ना। ह्याच वेळार गोंय राज्य हे खंयच्याच टेररिस्टाक आनी तांच्या टेरर सिंपथायझराक हांगा आमी पांय दवरपाक दिवचे ना। तुमच्या मुखार आमी क्लियर करता, आमी हे कदापि सहन करचे ना। आनी हांव मुद्दम जावन आज करिना शिरोडकर, निशिकांत राव देसाय आमचे बरोबर हांगा ना, ताका कोर्ट आसा म्हणटो गेल्लो, पूण दोग जाणांनी किल्लो लढयलो आनी तुमी सगळे मिडिया, म्हणजे त्या हिसाब शेनवार दीस मिडियाचो अपमान जालो। खंय तरी तुमकां नांवां हांवें केली, तुमकां गारयो मारल्यो, तुमकां प्रभोक्षक एक्शनां केली। याद दवरा, ह्यो प्रवृत्ती राष्ट्रविरोधी आसा। आमी गोवा पुलिसा कडेन डिमांड करता, सरकारा कडेन डिमांड करता की ताणें बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें, संपूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। हो प्लॅकार्ड प्रोटेस्टा फाटल्यान कोणाचो हात आसा, तो फक्त भुरगो प्लॅकार्ड रावलो तो न्ही, ताच्या फाटल्यान अराष्ट्रीय शक्ती आसा। भायल्यान कितले भुरगे कोणे कोणे खर्च करून हाडले, ते हांगा गोंयांत खंय खंयच्या खंयच्या बारांनी मौज मजा करता ते सगळ्यांनी पळयल्या। ते पयशे खंयच्यान आयले, ही कॉन्स्पिरसी कोण करतालो, कोण रचतालो, ताचो सूत्रधार कोण, ह्यो शक्ती कोण, हे संपूर्ण मुळापर्यंत वचून फायंड आउट करचे आणि तांकां कायद्या मुखार, कायद्या प्रमाणे सजा दिवची, ही आमची मागणी आसा। आमची ही मागणी आसा की काँग्रेसीन आपान गोवा फॉरवर्डान आपलो स्टँड क्लियर करचो। हे सपोर्ट करता हे विघातक शक्तीन काय अपोज करता हे काही सांगचे, गोंयकारांक उत्तर जाय।